हात लावला ना. तू घेऊच्या पेपर काम बंद केलं काय करू चालू हा काम पायपा आम्ही सगळी होडन उडेल उदकाची पायपा बी आलेले ते आता यांच्या पोटावर होता राट्टा आम्ही उदका खातीर तुम्ही काय हाडले हांगा सर तो इतले कायदेशीर आता जाल्यार ताणे कायद्यार पुलिसांक घेवन भितर सोडनी मरे तुमकां कित्याक हाडले हा तो फोटो चोर हा फ्रॉड प्रॉपर्टी 1000 जणांच्या नावाचेर झालेली हा अबे फाटल्यान सगळ्याक मारीत गेले बंद कर काढ भायर सगळे भायर काढ भायर सगळे हे कितें उदकाचे हे हांगासर हे करून गेल्या काढ भायर सुरेश आणि कोणतो विजय शिंदे हा पळय ताका आपय काम बंद काढ भायर काढ भायर काढ होते भायर काम बंद आणि जे काम हे पळय हांगासर उपचे करता वाट करता हांगासर वाट पैसे सर म्हणा तुमका खाम मी होता पोचले लाखाचे लाख रात्री 2 जाय सर तुम्ही म्युझिक वाजयल्यात 2 जाय सर जेन्ना म्हजी कंप्लेंट गेली तेन्ना तुमकां काम बंद जालें म्युझिक तुमचें रावा ये तुका दिता सर आयज अत्यंत धक्कादायक घटना घडला 7-8 फॅमिली या प्रॉपर्टीन रावतात ही प्रॉपर्टी काळोखे फॅमिलीची आणि ही फॅमिली गेल्या अनेक वर्षांच्यान ही प्रॉपर्टी ते मेंटेन करतात आणि ते रितसर मुणकार असतात आणि दरम्यान ही प्रॉपर्टी रेंडर म्हणून एका हॉस्पिटॅलिटी ही प्रॉपर्टी विकत घेतली आणि तो आयज प्रोजेक्ट घालूंक सोदता आणि प्रोजेक्ट घालता आसतना त्यांनी पंचायती कडेन एप्लिकेशन केलें पण पंचायतीन स्थानिक लोकांचं हित लक्षात घेऊन ते एप्लिकेशन रिजेक्ट केले सर एनओसी रिजेक्ट केली सीआरझेडांतल्यान तेंच्यांनी एनओसी हाडली आणि पंचायतीक सादर केली पण सीआरझेडान एनओसी हाडटा आसतना ही जी घरां आसात लोकांची ती दाखयलीच ना आणि अत्यंत चुकीच्या मार्गान आणि दिशाभूल करून ही सीआरझेडा कडल्यान परमिशन घेऊन आयज तो हय घालूंक सोदता पंचायतीन रिवोक केल्या बरोबर तो डीओपीन गेलो डीओपीन आमची ऑर्डर पंचायतीची ऑर्डर सेट केली सर आणि आज आम्ही डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आसात बरोबर 30 दीस झाले आम्ही 30व्या दिसा आमचे अपील फायल केला अजून मॅटर सबज्युडायज आसा आणि वो 32व्या दिसा येता आणि हे कर्तुबा करता सो तेका परमिशनां दिल्यात ती बिल्डिंगेची टेनंटेड टेम्पररी जी आम्ही डिस्प्यूट करतात आम्ही तेका मानूंक तयार नात पूण असले पोल उबे करून ह्या लोकांक मुणकार जे नीज मांद्रेकार आसात त्या लोकांक तो बंद करूंक सोदता विच इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल आयज पंचायती कडेन तेका कसलीच परमिशन ना ही फेन्सिंग उबी करपाची आम्ही तातडीन आमच्या मागणीची दखल घेवन ऑनरेबल सरपंचान तेका स्टॉप वर्क ऑर्डर दिला आणि ही सगळी दादागिरी तो कायद्याच्या आधाराचेर करता कायद्यान तेका परमिशन दिला दुसऱ्या बाबतीत त्याच्या संदर्भात आम्ही कोर्टान आसात
टेनंटान ही जी जागा एन्जॉय करता तो रुजारियो फेर्नांडीस अलायस आसीस हो मनीस काल त्याने टेनन्सी मुणकार टेनन्सी ऍप्लिकेशन घातला 28 तारखेक सर हियरिंग आसा काल राती आमी 8:30 वचून नोटीस सर्व केला पोस्टांतल्यान सो ह्यो सगळे बेगिनात बेगीन कितें करतात जर आमकां खंय फाल्यां स्टे मेळत काय म्हणून सो असली जी म्हणजे दिशाभूल करून आपल्याकडे परमिशन आसा म्हणून जेन्ना आसता ती परमिशन जर बारीकसाणीन जर वाचत जाल्यार तातूंत कसलोच आधार ना ही फेन्सिंग उबी करपाचो सो माझी कळकळीची विनंती आसा हे स्थानिक जे मुणकार आसात टेनंट आसात त्यांच्या पायाचेर पाय दिवं नाकात जाल्यार आमी ओगी रावचे ना कायद्यान लढुया अजून आमचो कायद्याचो लढो चालू आसा ताका अंतीम स्वरूप येवंक ना कित्याक घाई करता तुमी तुमकां भंय दिसता आमी जिखतले म्हणून सो लोकांचो उद्रेक जावं दिवं नाका आनी ऑनरेबल PIकूय रिक्वेस्ट करता की असल्या बाबतीत तूं तातडीन इंटरफियर जा कोणाकडे कितें आसा तें पळोवपाची तुजी तकत ना कायदो सुवेवस्था राखपाचें काम तुजें सरपंचाची स्टॉप वर्क ऑर्डर आहा आता सर रिसंटली ही घटना घडल्या बरोबर ऑनरेबल सरपंचान ही स्टॉप वर्क ऑर्डर काढला काम तातडीन बंद दवरा कारण ह्या कामाक परमिशन दिवंक ना खरोखर अशें लोकांक आव्हान करता अख्खी बॉडी धांवली नागरीक धांवले आमच्या मांद्रेंतले ही आमची एकजूट आमी दाखोवन दिता सर आनी आमी अशाच रावतले एकजुटीन सरपंच आणि त्यांच्यानी जेन्ना त्याच्या निदर्शनान येयला खंय तरी बेकायदेशीर चल्ला ही स्टॉप ऑर्डर असताना आमकां क्वेश्चन केले वता की बाबा तुझ्याकडे डॉक्युमेंट कितें आसा म्हणजे ही डॉक्युमेंट हे जो डॉक्युमेंट मांद्रे पोलीस स्टेशन फॉलो करिना का आनी खंयची ऑर्डर जाय गांवांत हे असले उपद्रव चालू जाल्यात आणि सरपंच जेन्ना स्टॉप वर्क ऑर्डर काडटा आणि त्या स्टॉप ऑर्डरीक वालोर ना हो आमकां म्हाका दिसता BDO आनी डायरेक्टर पंचायत सांगूंकशें दिसता म्हाका आणि जे आमचे SP DYSP IGP हांकांय सांगूंक सोदता की ह्या कॉपीक वालोर ना लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाक जाय काय म्हणटा पूर्ण टीम येयले हांगासर आणि तो आमकां विचारता टेनंटाक विचारता डॉक्युमेंट तुमचे कडेन कितें आसा परमिशन कोणा कडेन मागूंक जाय जो कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आहा पळय त्याच्याकडे परमिशन मागूंक जाय तो आमचे कडेन विचारता जो PI आसा आनी तिची टीम टेनंटा कडेन फक्त लँड आसता आणि तो कल्टिवेट करता आणि जे कितें वॉट एव्हर डॉक्युमेंट आसता पळय ते पोझिशनान टायटल जो आसता पळय तो ओनरा कडेन आसता सो आयज एका टेनंटाक वंचित करपाक लागून आयज एकटो टेनंट न्हू म्हाका साधारण 30-40 हांगासर टेनंट आसात आणि हांव सगळ्यांच्या ह्या प्रसार माध्यमांतून सांगूंक सोदता टेनंट आणि मुणकाराचेर जो जो अन्याय मांद्रे विलेजीन जायत आणि हे जे कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट भायले आसात आमी खपोवन घेवचे ना जसे आता हे सगळे एकजूट जावन रावले हेच्यापेक्षा आनीक सुबेज लोक येतलो आयज आमी सक्सेसफुली जो कोण आता प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आहा ताका आमी वॉर्निंग आणि इशारा दिला की हे सगळे जे मटेरियल तू घेऊन चल तुका हांगा कांयच करूंक आमी दिवपाचे ना सो आयज हांव सरकाराक सांगूंक सोदता आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री खऱ्या अर्थान बरें काम करता तांकां एक विनंती करता की हो जो टेनंट मुणकार आहा पळय तांकां इतले डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक हायकोर्टाक सुप्रीम कोर्टाक वचपाक दिवं नाका वन शॉट म्हणटात तशें तांकां जो कायदो आसा तो कायदो मातसो बेगेंतल्या बेगीन हाड आनी तांकां टेनंट डिक्लेरेशन कर ह्या प्रॉपर्टीन मामलेदार हो डिसायडींग ऑफिसर आसा आनी त्या मामलेदारान तांकां स्टे ऑर्डर दिला टू इंटरफियर इन दीस प्रॉपर्टी कोणाक ओपोनंटाक बरोबर दोतोर तरी आसतना ह्या गोष्टीक अपील केला तेंच्यांनी नो डावट पण ह्या गोष्टीन टेनंट प्रॉपर्टीन जेन्ना हे जे भायले जे लोक आसात नॉन गोवन हांगा जे एनक्रोचमेंट करतात हे आमी केन्नाच खपोवन घेवचे ना आणि सदैव लोकां बरोबर वरतले जशें आमी पंचायत बॉडीन पूर्ण तेंच्या फाटीबाजू दिवन ह्या लोकां बरोबर रावन ती फायल आमी रिजेक्ट केल्या पूण खंय तरी प्रशासन तांकां सपोर्ट करता 3 दिसान तांकां हे परमिशन दिला पण ते परमिशन दिल्या टू इरेक्ट द स्ट्रक्चर म्हणटात तशें हर्ट्स बीन पण हे लोकांचे वाटो लोकांची घरां ब्लॉक करपाक न्हू आणि हे आमी परतून एकदा सांगता आमी खपोवन घेवचे ना सगळे आमी मांद्रेची ग्रामस्थ एकी कडेन आसात आणि हे परतून एकदा सांगता जो कोण हेच्या फाटल्यान आसा जो कोण हेच्या फाटल्यान कोण इडो उखललेलो आसा जो आमचो मांद्रे गांव सोंपोवपाक आमी ताका हो आमचो नारोबा बसला तो पळोवन घेतलो ह्या प्रॉपर्टी वयर हांव तुमकां सारकी सविस्तर म्हायती दिता अशी की प्रॉपर्टी ही आसलेली पळय ही प्रॉपर्टी कोणी तरी म्हणजे सगळ्या भाडकारांनी ते 15-16 जाण जाताले सगळ्यांनी काढली आणि एका आपणाच्या काजनाच्या नांवाचेर गिफ्ट डीड दिले तातून एकलो त्यांचो काजन आसलो आणि ताची भाव भयणां कोणी आसले 5 जाणां फॅमिली आसले आणि टोटल ते तांचो वालोर ताचो जातालो प्रॉपर्टीन की सबज्युडायज जाल्या उपरांत इन्व्हेंटरीक घातल्या उपरांत 350 हो ताचे की मातसो सुबेज हो एकलो आसलो आणि पयलीं खरें म्हटल्यार आपणाची सायन मारली आणि पयलींचो केन्नाचो तरी आपणाचो फोटो लायलो आणि पॉवर ऑफ अटर्नी म्हणटा ती तौसिफ मोमीन म्हणटा हाका दिली पूण जेन्ना ताका ताचो शेअर पळय मेळना जालो तेन्ना ताणें ऑब्जेक्शन घातलें की ही सगळी आपणाची सायन आपणें मारूंकूच ना आनी पॉवर मेळटली आपणें तौसिफाक दिवंकूच ना म्हणून सो हो जालो एक भाग उरलेल्यांनी सगळ्यांनी गिफ्ट दिले आपल्या काजनाक सिद्धार्थ राताबोळे म्हणटा पळय ताका आतां ही जेन्ना पॉवर ऑफ अटर्नी जाली आणि सगळे तांच्यानी केस घातल्या उपरांत ही केस ताची
खरेंच व्हॅलिड झाली. कोणाची संदीप म्हणटात त्या एका त्यांच्या भटकराच्या काजनाची व्हॅलिड झाली. व्हॅलिड जावच्या आधी तौसिफान कितें केलें की आपणाच्या नांवार ही प्रॉपर्टी जावंक जाय म्हणून ताणेन पाटी फुडें पळयन आसतना बँकीचे लोन काडले, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे लोन काडले, सगळे प्रॉपर्टीचे जंय ताणें डॉक्युमेंट्स लायले कितें की घरा बिरा हे प्रॉपर्टीन कांयच ना, वाहनान फोटील लावंक ना. आनी प्लॅन पासून ताका गव्हर्मेंट DSLRान असलो प्लॅन दिलो की तो सारके बॉर्डरीचोच प्लॅन दिलो आनी तेचे सिग्नेचरी आसात. अशें दिवंक जायना, सगळो दिवंक जायला प्लॅन तांच्यांनी खाली घरां बी आमची आसात पळय तो सगळो दिवंक जातलो. असले करून ताणें बँकीचे लोन काडले. आतां बँकीचे लोन जेन्ना तौसिफाक फारीक करपाक जावंक ना तेन्ना तो थंयसर चड ड्यू जालो. ड्यू जातकूच हांगासर ह्या सचिन नाईक म्हणटा त्याच्या कानाचेर ही गजाल पडली की बाबा ह्याचे ड्यूज म्हणटा ते 4 करोड झालेले आसात. सचिन कोण? सचिन म्हणटा तो रिवाचो पात्रांव. तो रिवाचो पात्रांव हे तांच्या सिस्टर कांसन. सो त्याच्या कानाचेर जेन्ना पडले तेन्ना तो एप्रोच जालो बँके कडल्यान ताका सगळे फुडले डिटेल्स मेवले. सगळे फुडले डिटेल्स मेवतून तो वचून अटॅच हेका आपणाचो कॉन्टॅक्टान रावलो तौसिफाचेर. ताणें ताका सांगलें की आपूण हे सगळे तुजे ड्यूज फारीक करता, तुजो सगळो प्रॉपर्टीचो रायट आसा तो आमकां दी म्हणून. तातून रायट ताणें ताका दिलो, पूण संदीप म्हणटा त्या एका त्यांच्या काजनाचो रायट ताणें ताका दिवंक मेळोंक ना. कळ्ळें तुका न्हू. ताणें परत ताचेर ऑब्जेक्शन हाडलें. ताणें परत ऑब्जेक्शन हाडल्या उपरांत ऑब्जेक्शनूय तो जिखलो 5 वर्सांनी आनी ताका ताणें नियरली 2 करोड दिले. जेणे ऑब्जेक्शन हाडलेलें पळय त्या प्रॉपर्टी ओनर जो संदीप काळोखे म्हणटा पळय ताका 2 लायले आनी ताका हांगालो मेकळो केलो. आतां मेकळो केल्या उपरांत हांगासर ते एक दीस साफ करपाक गेले सकल येयल्या उपरांत कॉज ऑफ एक्शन घेवन हांवें कंप्लेंट फायल केली. हांवें कंप्लेंट फायल करतकूच हांवें टेनन्सी प्रमाणे हांवें केसूय घातली आनी टेनन्सी प्रमाणे केस घातल्या मामलेदारान हांगासर ताका इंटरफियर जावचो न्हय कित्याकूच म्हणून आनी ट्रेसपास जावचो ना म्हणून ताचेर ऑर्डरूय पास केली. ती ऑर्डर तांकां मानोवंक ना. ते उठले आनी वचून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन वचून गेले आनी डेप्युटी कलेक्टरान एकाच दिसा सगळें पास, एकाच दिसान एकाच मॅटरान सगळें पास करून उडयलें. तो जावन दीपक वांयगणकर जो तांकां एकदम बरो आसलो. हांव कायदेशीर तुमकां आनी सगळ्यांच्या उजेर सांगूंक शकता. तो ह्यो हांगासर बसून वागयो खातालो, नुस्तें खातालो आनी जेवणाक येतालो. ताणें एकाच दिसा भितर सगळे आर्ग्युमेंट सगळी ऑर्डर सगळी पास केली आनी तेंच्या फावरान केली. पूण तें सगळें आसतना हांव परत ट्रिब्युनलान पावलो आनी आयज पासून ट्रिब्युनलान एक केस ही म्हाजी चालू आसा आनी दुसरी मामलेदारान चालू आसा आनी तिसरी आतां ही DOPन ताका पळय NOC दिला ताचे वरी केस म्हाजी डिस्ट्रिक्ट कोर्टान चालू आसा. सो ही सगळी प्रॉपर्टी म्हाज्या वद्दान आनी दुसऱ्याच्या वद्दान जाल्यार मेळोन सबज्युडायज जालेली आसा. आतां सबज्युडायज जालेली आसा पळय तातून तांकां कसलोच अधिकार ना भितर सरून हे भाशेन करपाक. समजलें तुका. सो हे आतां सगळें आसा पळय तें हे फॉर्सान ते करूंक सोदतात आनी फॉर्सान हे करूंक सोदता म्हणून सारकेंच कवता. जरी तर तुमी कायदेशीर आसा पुलिसांक दिया आनी पुलिसांक हाडून उबे करा. आतां आमी कशे पुलिसांक हाडले की बेकायदेशीर आसा तेन्ना आमकां पुलीस. तुमी बाउन्सर 50 बाउन्सर कित्याक हाडल्यात हांगासर? तुमी कायदेशीर आसा तर 50 बाउन्सर तुमकां कित्याक जाय हो म्हाजो क्वेश्चन. आनी आयज हांव ऑथॉरिटी आसा आनी सरकाराकूय विचारूंक सोदता कसलें एडमिनिस्ट्रेशन हांगासर चलता. जेन्ना इतलीं वर्सां हांगासर आमी चलून येयलेले आसा तांकां तर न्याय मेळना जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन चलता कसलें? आनी CRZचे तर बाउंड्री आमची दर्या देग लागलेल्या थंयसर कसलेंच कन्स्ट्रक्शन करूंक जाता सिमेंटाचें? कसलें सिमेंट तांकां हट्स आनी स्विमींग पूल बांदपाक NOC CRZान दिली कशी? हाचे वयर क्वेश्चन मार्क आसा. हें सरकारान पळोवचें खंयचे ऑथॉरिटीन तांकां NOC दिलेले आसा पळय तो, जावं तो DOP वा जावं तो CRZ. थँक्यू. हांगासर हे इलिगल फेन्सिंग करतात. एक्चुली परमिशन आमी न्ही रिजेक्ट DOPन हेतून आमकां परमिशन घातलेलें तेंच्यांनी एक इरेक्शन ऑफ हट्स म्हणून ते आमी रिजेक्ट केल्लेले. रिजेक्ट केल्या उपरांत ते DOPन गेले. DOPनसून मागीर तांकां परमिशन मेळ्ळां इरेक्शन आनी त्या हेचेर ते हांगासर फेन्सिंग करताले. पूण आमी फेन्सिंगेक तांकां परमिशन दिवंक ना. फेन्सिंग ही इलिगल फेन्सिंग करता ते आनी जबरदस्तीन सगळे बाउन्सर बी धाडले 40 बाउन्सर कोणाच लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आसतना. एक्चुली हे सगळे चुकीचे आसा तेंचे आनी ही असली तेंची जी भाईगिरी दादागिरी करतात ते ही आमी आमच्या खपोवन घेवचे ना गांवांत. आनी आमी सगळे लोकां बरोबर आसतले. आमची सगळी पंचायत मंडळ आहा ती लोकां बरोबर आसतली हांगासरले आनी तांकां न्याय दिवपाक आसतलो. पंचायतीच्या नांवान कोणी बॉब मारता. आतां तुमकां हांव संदी घेता आनी सांगता आमी पंचायतीन हांचे लायसन रिजेक्ट केसलें. हिंगा 40 कॉटेजीस कितें आहले आमी रिजेक्ट केल्ले आनी तांणी मागीर DOPनसून तें परमिशन हाडलें.
आता प्रायव्हेटली आमचो आग्नेल आणि शापूरकर सर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेला रिगार्डिंग दॅट प्रोजेक्ट 2 स्विमींग पूल आणि 40 रूम्स हिंगा येवपाच्या आमी हाडायल्लो कित्याक लोकांचो इश्यू आहा म्हणटा आमी लोकां कडेन आसले ज्या टायमार लोक आमचेशी येता इन एडवान्सूच आमी ते बंद करपाचो प्रयत्न केल्लो पण हाय लेवलाचेर तेणी ते हाडले परमिशन आणि आमकां पंचायतीक म्हाका दिसता विदीन 4 days or 8 days आमी गेल्ले शापूरकर सर हँडल करीत आमकां जांगना ते तेणी परमिशन हाडलें आनी ते परमिशन हाडला ते बरोबर आसा त्या परमिशनाचेर जर ते कितें करपाक गेल्ले जाल्यार एक दुसरो स्टँड आसतलो आसलो तुम्ही पंचायत असून किती फायदो हेचो ते आता पंचायतीन तूं फायदो म्हणटा आमच्या लेवलार जे आमकां काम करपाक जाता तितले आमी करता आता आमचो फायदो लुकसाण प्रत्येक फावट डीओपी हे करता न्ही ते सरकारान पळोवंक जाय न्हू आमी सरकारा मेरेन जाल्यार पावंक पंचायत कितें शकना दवरल्या आणि आमी तशें तूं सांगता ते मागीर ते पर्सनल जाता आमचो लेवल अप टू डीओपी आमी डीओपी मेरेन वयता डीओपीन ताका दिला आमच्यान कितें तें तुमी मिडियान एक्सपोज करूंक जाय कोण कसो दिता सीएमा मेरेन पावया तुमी आनी करा न्हू जरी तर त्यांच्यानी ही प्रॉपर्टी लिगल घेतल्या जाल्यार हे बाउन्सर हे प्रॉपर्टीन कित्याक जाय 100 मिटरांक पुलीस स्टेशनां त्यांच्यानी कितें आहा ते पुलिसांक आपोवंक जाय आसले मामलेदाराक घेवन पुलिसांक घेवन कितें फेन्सिंग करतात कितें कोणाची वाट बंद करतात तें सगळें त्यांच्यानी ऑफिशियली करूंक जाय आसलें हें त्यांच्यानी बाउन्सर घेवन कित्याक केलें जरी तर तेंचें लिगल आसलेलें जाल्यार ते गव्हर्मेंट कामदारांक पुलिसांक मामलेदाराक हेका यूज करतले आसले हेंचें इल्लिगल आसलेलें म्हणून हेंच्यांनी हे बाउन्सर हाडले गांवांत आनी आयज हे लॉ अँड ऑर्डर पंचायतीन आमकां सगळ्या मेंबरांनी आमकां सपोर्ट केल्लो म्हणून आयज ही लॉ अँड ऑर्डर हिंगासर जावंक हेचे फुडलें हांव नको हेचे फुडलें हे सगळें पुलिसांनी पळोवन घेवचें आनी हेचे फुडें लॉ अँड ऑर्डर तर हें जाली जाल्यार हाका पुलीस आनी सगळे जबाबदारी आसतली